गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी खूब दीस जाले, ऑलमोस्ट कितलेशे दीस जाले आसतले व्हिडिओ बीन कांयच करूंक ना हांवें. इवन शॉर्ट्स व्हिडिओ सुद्दां अपलोड करूंक ना. सो थोडे रिजन्स आसले ताका लागून म्हाका व्हिडिओज बीन ब्लॉग बीन करूंक गावूंक ना. सो फायनली म्हटलं आयज ब्लॉग करुया. आनी ब्लॉग करपाचें कारण अशें आहा की संजयान म्हाका लागून ना कितें तरी सरप्रायज गिफ्ट घेवन दवरला खंय. सो ते हाडूनय दिवपाक ताका टायम मेळोंक ना. सो फायनली आयज घेवन येता खंय तो. ताका लागून म्हटलें ब्लॉग आतांच स्टार्ट करुया आनी पळोवया तरी एक्झॅक्ट कितें तरी प्लॅन केला ताणी, कितें गिफ्ट्स घेवन येता तो. कारण हांवूय एक्सायटेड आहा अनबॉक्सिंग करपा खातीर. सो गायज चला तर तेजो वेट करुया. फटाफट येयल्या काय ते गिफ्ट्स म्हणटा तशें ओपन करुया. सो गायज फायनली माझी गिफ्ट्स येयली आनी हांव भरपूर एक्सायटेड आहा हे गिफ्टांक लागून. मोठी मोठी बॉक्सां दिसतात. पळोवया एक्झॅक्ट हाडला कितें तें. कितें आसा भितर? गेस कर तरी बट सांग रे कितें आहा. सांगपाचें नासता तें. सांग रे. जाय तुका? हय. कितें आसतलें? कितें आसतलें म्हणजे सांग मुगो तूं गेस करून. तरी धाकट्या बॉक्सान चल आता ओपन करून पळय. हय पळोवया. सो गायज चला फटाफट एक्सायटेड सामकें हांव ओपन करपाक. फटाफट गिफ्टां ओपन करून घेवया. पळयात गिफ्ट म्हाज्या हातीक लागलेली आसा. गिफ्ट म्हाका संजयान दिल्ली आहा. तरी बट हांव संजयाक विचारूंक सोदता अनबॉक्सिंग करच्या पयलीं कितें आसा हितून. अशें कितें सरप्रायज प्लॅन केला तुवें ह्या गिफ्ट, म्हणजे ही गिफ्ट कितें आहा काय अशें हिंट तरी दी ना. कितें आसतलें तरी पूण कितें आसूं शकता अशें हिंट दी म्हाका. आसतलें तुका लायक जातलें. तूं ओपन करून पळय. म्हाज्या गरजेचे म्हणजे म्हाका यूज जाता. तुज्या गरजेचें आहा तें. अशें कितें आसूं शकता. सो फ्रेंड्स चला फटाफट टाइम वेस्ट करिनाका अनबॉक्सिंग करुया. कारण संजय एक्झॅक्ट काही सांगिना, हिंट दिना म्हाका. सो चला तर फटाफट अनबॉक्सिंग करून घेवया. चला ओपन करुया. आणि खंयच्या पयली गिफ्ट ओपन करू सांग. हे करू काय हे करू? व्हडलें कर. व्हडलें? हय. प्रँक बीन कितें करिना मरे? नो प्रँक. ह्या गिफ्टाक लागून हांवें कितलो वेट केलो. 2 वीक जाले हांव वेट करता म्हज्या हातीन केन्ना गिफ्ट लागतले म्हणून. कारण म्हाका सरप्रायज बीन भरपूर आवडटा. 2 वीक जाले घेवन दवरलें हांवें तें. हय. सो फ्रेंड फर्स्ट गिफ्ट ओपन जालें. ओपनच जायना. फायनली हे पळय अशा. टन टन. कितें तें? सो गाइस फर्स्ट गिफ्ट माझे बॅग आसा. पर्स म्हणू शकता. सिरियसली तुवें सरप्राईज प्लॅन केले हे? हय. आनी कोण करतलो? तरी पण म्हाका दिसना. लायक जालें तुका? हय. कशें ओपन करप? ओपन कशें करप? ओपन. ओके वेट. सो गाइस माझ्याकडे ओपनच जायना. ओपन अशें कर मुगो तें. कशें? ते हे प्रेस कर. दी आसतलें. सिरियसली तुवें नाही
पर्स प्लॅन केली सरप्राईज. घे. सो गाइस हे पळयात हे म्हणजे फर्स्ट गिफ्ट हा. कॅमेराचेर तुमकां कलर कसो येता काय खबर कारण माझो तितलो कॅमेरा बरो ना. आणि सिरियसली ऑसम पर्स हा. आणि म्हाका विश्वास आहे ना की संजयान म्हाका लागून अशें कितें तरी प्लॅन केला म्हणून, कारण म्हाका आजुनूय विश्वास बसना. आणि पळयात अशी हा. पॅकेजिंग करीत बरी आसा तेजी. थँक्यू. सो गाइस हे माझे फर्स्ट गिफ्ट जाले. आता सेकंड गिफ्ट. किती आसतले तरी किती असू शकता. असू. आता तू ओपनच कर. जड हा. असं कर मला कॅमेरा असं. हा तरी वॉच, हेडफोन जाऊ शकता. हेडफोन नो, वॉचूय नो. तरी सांग तुझे गरजेचे ते. माझ्या गरजेचे असे किती म्हाका दीस तितले गरजेचे धरचे म्हणून सगळे. आणि कितले दीस जाले हेका लागून हांव वेट करताले. फायनली आयज दीस येयलो तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करपाचो. कितले पॅकिंग आसा रे. पॅकिंग हांवें केला ते घरा कडेन. म्हणजे तुवें अनबॉक्सिंग केल्लें कितें गिफ्ट. अनबॉक्सिंग केला, पॅक केला मग ते. म्हणजे तुवें ओपन केले गिफ्ट म्हणजे. ना सेम सेम. कितली किती टेपी मारले सगळे. एकूच टेप मारली ती. एकूच सुटा ना ती. कोणत्या नाही कर दिसले नाही दिसोंक ना. किती पैसे झाले ते. सिरियसली हां सिरियसली अशें कितें प्लॅन करतलो तू. तुका जाय आसलो मगो. बट अशें कितें तरी प्लॅन करतलो हे माझ्या तकलेन सुद्दां येवंक ना. कारण माझ्या कडेन शब्द ना. कारण हे गिफ्ट एक्चुअली खरेंच भरपूर व्हडलें आसा म्हणूं शकता. कारण तशें एक्चुअली हांव खरें सांगतलें कांय सांगूंक शकना. कारण शब्द ना म्हाजे हे गिफ्टाक लागून. आनी हे खरें जाय आसलें म्हाका. बट इतल्यान म्हाजो कांय प्लॅन नासलो घेवपाचो. आनी संजय स्पेशली म्हाका हे सरप्रायज दितलो चिंतूंक पासून नासलें हांवें. आनी तुवें हे ऑर्डर केन्ना केलें, केन्ना म्हणजे इतले सगळे प्लॅन तुवें केन्ना केलो. ताका म्हाका वीक लागलो एक. सो गायज तुम्ही चिंतता आसतली अशें कितें आसा एक गिफ्ट, कारण तूं अशें उलयता म्हणून. सो हो आसा गोप्रो. आनी ब्लॉगिंग करता. चडशे जाणांक खबर आसतलें गोप्रो कित्याक यूज करता. गोप्रो म्हणजेच एक कॅमेरा म्हणू शकता तुमी. आनी अशें दाखय मगो. हो आसा कॅमेरा, मेन कॅमेरा. आनी सिरियसली सांगूंक जाल्यार म्हाका एक्सप्रेस करूंक कळना म्हाजे फिलिंग्स. कारण एक पार्टनराकूच कळटा आमकां एक्झॅक्ट कितें जाय तें. आनी जेन्ना म्हाज्या लायफान संजय येयला तेन्ना म्हणजे तेकाय हांव एक्झॅक्ट हेच सांगता. कारण आतां व्हिडिओ शूट तोच करता. सो तेकाय सांगूंक सोदता. एक्चुअली संजय जेन्ना म्हाज्या लायफान येयला तेन्ना पासून म्हाजे प्रॉब्लम्स आपुणूच सॉर्ट आवट जाता. कारण तेका अशे थोड्या गोश्टी हाजे सांगचेच पडना. इजिली कितें सांगच्या पयलीं म्हाका तो दिता. इवन तेचे जे गरजो आसता ते सुद्दां फाटीं दवरता. आनी तो
माझ्या गरजो चड कंप्लीट करता असो पार्टनर सगळ्यांक मेळो. कारण खूप कितें करता तो म्हाका लागून. आणि फायनली आमचो गोप्रो. सिरियसली यार तू असं कितें प्लॅन करतलो ना हांवें चिंतूंक नासलो. आनी ते बीन येदे मोठे गिफ्ट. कहो दिसलो आता तुका? लायक जालो? एकदम भारी म्हणटा तो. नो वर्ड्स. सिरियसली यार अशें कोण प्लॅन करू शकना. आणि खूप व्हडले गिफ्ट हा हे. शब्द सुद्धा ना म्हाका. बट ते सांग तरी म्हाका अशें कितें प्लॅन करता म्हणून इतले मोठे. कारण हेचो अमाउंट भरपूर मोठो आसा एक्चुली. सो गायज खरें सांगूं जाल्यार हेजो प्रायस बरो मोठो आसा. आनी हांवें हो प्लॅन केल्लो हांव घेतलें म्हणून. बट खरें सांगूं जाल्यार संजय असो कितें प्लॅन करतलो आनी अशें कितें गिफ्ट प्लॅन करतलो. अशें गिफ्ट्स दिता तो वॉच म्हण बारीक सारीक शॉपिंग करूंक म्हण आनी कितें म्हण. बट अशें गोप्रो बीन कितें प्लॅन करतलो म्हणून काय म्हाका खबर नासली. आणि म्हाका स्टार्टींग एक्चुली ह्या व्हिडिओनूच सांगता तुमकां स्टार्टींग कमेंट येताले संजय एग्जॅक्ट म्हजो कोण म्हणून. सो ह्या व्हिडिओनूच हांव तुमकां सांगूंक सोदता संजय म्हजो लायफ पार्टनर. सो म्हाका भरपूर स्टार्टींग जेन्ना हांवें ब्लॉगिंग स्टार्ट केली तेन्ना म्हाका कमेंट येताले 2-3 कमेंट येयल्ले संजय तुजो कोण लागता. संजयानूच गिफ्ट दिला म्हाका. सो आतां बरे बरे ब्लॉग करूं शकता आमी. सो थँक्यू तुका. खरें सांगूं जाल्यार हांवें अजिबात चिंतूंक पासून नासलें की संजय असो कितें प्लॅन करतलो म्हणून. कारण शॉकिंग आसा हें म्हाका लागून. कारण हे एक्चुली गोप्रो भरपूर एक्सपेन्सीव आहा म्हणूं शकता आमी. आनी सद्या तर म्हाज्या बजेटानूय नासलो तो. आनी असो कितें प्लॅन करतलो ह्या हांवें सपनान सुद्दां चिंतूंक नासलें. म्हाज्या कडेन मेन म्हटल्यार वर्ड्सूच ना कितें सांगूं तें कशें कितें एक्सप्रेस करूंक तें. बट खूपच शॉकिंग असलें म्हाका लागून गोप्रो बीन प्लॅन करप. आनी गरज आसली म्हाजो मोबायल तितलो प्रॉपर कॅमेरा सारको ना. बट खरें सांगूंक जाल्यार ह्या व्हिडिओन हांव सांगूंक सोदता संजय म्हाका लागून खूब कितें करता. जेन्ना पासून म्हाज्या लायफान संजय येयला पळयात तेन्ना पासून म्हाजें खूब म्हणजे खूब अशें म्हाका कितें सांगचें पडना. तो पयलींच प्लॅन करता. सो सांगू शकना कितें शब्द. कसो दिसता ऑसम म्हणू शकता. आनी आतां आमी दोगांय आनी संजय बीन ट्राय करतलो आतां ब्लॉगिंग करपाची. हांव स्लो तेकाय बीन सांगतलें ब्लॉग कर म्हणून व्हिडिओन बीन उलय म्हणून. आनी थँक्यू तुका वन्स मोर. कारण थँक्यू सुद्दां शब्द कमी आसा. कारण नकळो ह्या व्हिडिओन हांव कशें कितें उलयलें आसतलें. कारण गोप्रो पयलो आनी एकदम शॉक जालें हांव. बाकी ते गिफ्ट ओके आसले तरी बट तेय बीन गिफ्ट हांव चिंतूंक नासलें की असो कितें प्लॅन करतलो म्हणून. बट हे गिफ्ट खूब शॉकिंग आसलें म्हाका लागून. सो गायज चला फटाफट ऑन करून घेवया. घे ऑन कर दाखयता. ना तरी बट आतां स्टार्टींग आसा आतांच अनबॉक्सिंग केलां शिकचें पडटलें थोड्या गोश्टी. सो ऑन कर न्हू. सो गायज चला ऑन करूया. आनी आतां ना संजय तो चालू करता गोप्रो. तुवें चेक बीन केल्लो? फक्त हे सीलूच ओपन केल्लें. चेक करतना कशें कितें ओपन करपाचें. यार तुवें केन्ना प्लॅन केलो आनी केन्ना हें तकलेन आसलें तुजें की तूं गोप्रो बीन घेतलो म्हणून. बट तुवें म्हाका सांगूंक सुद्दां ना की तूं गोप्रो प्लॅन करता म्हणून. सरप्राईज आसलें तें. हय तरी बट सरप्राईज तुका सांगून करता. हय रे बट सद्या बजेटान नासलो न्हू तो. सो गायज संजयान जो घेतला ना गोप्रो
तो दाखयता तुमकां खंयचो आहा तो. हो पळयात, हो आसा हिरो 9. कॅमेराचेर म्हाज्या तितले फोकस जायना, प्रॉब्लम जाता. हिरो 9 ब्लॅक हो आसा गोप्रो, पळोवंक शकता तुमी. आणि हे पळयात गोप्रो सध्या तो ऑन करता. मोड दिसता. बॅटरी घातली तुवें. आणि गोप्रो वांगडा न्हू हे पळयात कितें कितें येयलां आमकां. चार्जर आहा दिसता आनी हे कितें आसा, हे कितें कितें आसा तें पळोवचें पडटलें ऑनलायन कशें कितें तें. पळयात मेमरी कार्ड घालचें पडटा. मेमरी कार्ड घातलेलें ना. सॉरी, तुका खबरूय नासतलें न्हू मेमरी. सो गायज तेका मेमरी कार्ड ना सद्या, सो तेका लागून ऑन जातलो बट शूट काय जावचें ना. ऑन जाता. ऑन जाता न्हू. मेमरी कार्ड येता. म्हणजे मेमरी कार्ड घालचें पडटलें आमकां. ते पळोवचें पडटलें न्हू ऑनलायन कशें कितें आसा. सो गायज आमकां सद्या कांय खबर ना कसो कितें ऑपरेट करात तो. पळोवचें पडटलें आमकां ऑनलायन कशें कितें. आनी कितें कितें गावलां तें कितें. मॅन्युअल हे कितें स्टिकर कशें कितें दिसता. ते पळोवचें पडटलें ऑनलायन कशें कितें आहा तें. आनी गायज ही आसा ती पर्स. खरें सांगू हांवें कितें अशें चिंतूकच नासलें, कितें फोकसूच करिना अशें कितें प्लॅन करतलो म्हणून. हय, कुर्ताचेर बीन साडयेर बीन केन्नाय फंक्शनाक बीन बरी आसा. आनी असली पर्स बीन म्हाज्या कडेन ना चड, कारण हांव चड यूज करिना. बट संजय असो कितें प्लॅन करतलो हे अजिबात म्हटल्यार अजिबात म्हाका कांय आयडिया नासली. सो थँक्यू तुका. सो तूंय बीन आतां ब्लॉग करूंक शीक. तरी बट सो गायज तुमी बीन कमेंट करून सांगा संजयाक तूंय ब्लॉग कर म्हण. हे असले माझे गिफ्ट्स दोनूय, आणि दोनूय गिफ्ट्स म्हाका भरपूर आवडली. आणि एक गिफ्ट तर म्हाका लागून शॉकिंगूच आसले भरपूर. सो हांवें चिंतूकूच नासलें. सो हीच आसली म्हजी 2 गिफ्ट्स. आणि तुमचे बरोबर अनबॉक्सिंग करूंकय म्हाका बरें दिसलें. आणि संजयाकूय थँक्स म्हणटा, कारण येदे मोठे गिफ्ट्स म्हाका तेणी दिले म्हणून. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय बाय. बाय.